नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकार खबरो विस्तारान। लोकसभेचे वेंचणुकेत 292 सुवातो जोडिल्ल्यान एनडीएचो सरकार स्थापणुकेचो दावो। परत एक फावट मोदी सरकार। एनडीए वांगड्यांनी नरेंद्र मोदीक तेको जाहीर केलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक तेक्याची पत्र घेवन शुक्रारा मेळटलो म्हूण सुत्रां सांगता। बुधवारा मोदीन पंतप्रधान पदाचो राजीनामो दिलो। सध्या मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री। सरकार स्थापणुकेक आमंत्रण। सोपतविधी 8 जूनाक जावे। 234 सुवात्यो जोडिल्ल्या इंडिया आघाडीच्योय सरकार स्थापणुकेचे नजरेन रणनीतीक हालचाली। दिल्ली खरगेच्या घरा इंडिया आघाडीची बसका जाली। एनडीए आघाडीच्या वांगड्यांक ओडून सरकार स्थापणुकेक हालचाली। मात काँग्रेस सध्या इच्छुक दिसना। जेडीयूचो नितीश आनी टीडीपीचो चंद्रबाबू गळ्यांत लागपाचो यत्न। थोडे वांगडी म्हणटा वेट एंड वॉच। लोकसभेच्या निकालाचेर कोसळिल्लें मार्केट आयज बऱ्यापैकी रिकवर जाला। एनडीएचे वांगडी जेडीयू आनी टीडीपीचे चंद्रबाबून एनडीए बरोबर ठाम रावपाचे शिनाल दिले उपरांत मार्केट ग्रीनान उक्तें जाला। आम आदमी पार्टीचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जबरदस्त धपको। केजरीवालाच्या अंतरीम जामीन अर्जाचेर रावज एव्हेन्यू कोर्टान निकाल दिलो। केजरीवालाक अंतरीम जामीन ना। केजरीवाल 19 जुलय मेरेन जेलीत। लोकसभेक दिल्लीचे पयले वांगड्यांतल्या उपरांत आपाक दुसरो धपको। अमित बाब अरविंद केजरीवाल काही दिवसां खातीर कॅम्पेनिंगा खातीर भायर आयले, बट तेजो कांय यूज करना। उलट दिल्लीत तुमची एकच सीट येवंक ना आनी आयल्या ते पंजाबान 3च सीट आयल्या। पळय कशें आसा मरे, आमी फर्स्ट टायम इतले एग्रेसिवली कंटेस्ट केले दिल्लीचे इलेक्शन। दिल्लीची वोटींग पर्संटेज हॅज गॉन अप टू 42 to 45%। फ्यू पर्संटेज ऑफ वॉट्स हॅज लेड टू लॉस ऑफ दोज कॅन्डिडेट्स इन दिल्ली। दिल्लीन अजून पर्यंत असो ट्रेंड आसा की जरी स्टेट पॉलिटिक्सान स्टेट लेवलाक आम आदमी पार्टी निवडून येता, पण नॅशनल जेन्ना MP इलेक्शन जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी ते निवडून येताली। पण ह्या फावट आमी काटेकी टक्कर जी म्हणटा पळय ती दिल्लीनी दिली। पंजाबान आमची पर्संटेज आशिल्ली 5 ते 7%, वीच हॅज गॉन अप टू 42%। अँड पंजाबान आमी काँग्रेस विरुद्धूय हे इलेक्शन लढले। प्रॉब्ली ताचेंय खंय तरी नुकसान असं जालां दिसता, कारण दोनांची वोटींग पर्संटेज एकठांय करत जाल्यार नियरली 70% ऑफ द वोट्स हॅज शूड हॅव कम टू इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट्स इफ आमी अलायन्स कॅन्डिडेट म्हणून घाले। पण दोगांयची लोकल लिडरशीप जे आसा ते तांच्या मनान आशिल्लें की इलेक्शन आमी एज फार एज पंजाब इज कन्सर्न शूड बी कंटेस्टेड सेपरेटली, आनी ताजे प्रॉब्ली खंय तरी नुकसान जालें। पण इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज द लॉसीज आर इन द मार्जिन्स ऑफ 2% to 5%, सो वीच शोज दॅट पार्टीक रिजेक्ट करूं ना। पण ऑफकोर्स वी एज आय सेड वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल। आमचे 3 आज थंय निवडून आयल्या। एकत्रीतपणे आमी इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा, काँग्रेसचे निवडून आयिल्ले आसा त्या सगळे आमी बरोबर काम करतले। आनी अल्टिमेटली वन थिंग हॅज टू बी रियलायज बाय द लोकल लिडरशीप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेट दॅट की झगडी करप or not accepting something like alliances there has been a reason for a little bit of loss as far as the state is concerned. इलेक्ट्रीक वाहनांक चालना दिवपा खातीर राज्य सरकारान खात्याक इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी सक्तीची केल्या। मुख्य सचिव महामंडळाचे अध्यक्ष सरकारी संस्था आणि खात्याच्या मुखेल्यांक 20 ते 30 लाखां मेरेन मोटारी घेवंक मेळटले, जाल्यार कार्यालयीन वापरा खातीर 15 ते 20 लाखां मेरेनची मोटार आणि 2 लाखां मेरेनची दुचाकी घेवपाक मेकळीक। गोंय सरकार लोकांनी इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेवचे, इलेक्ट्रीक स्कुटरी घेवच्यो म्हणून वेगवेगळ्यो स्किमी दिता। 4 व्हिलरा खातीर 1 लाख पर्यंतची स्किमा, 2 व्हिलरा खातीर 30,000 पर्यंतची, अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी दिवन इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करीता। पण सरकारी पावंड्यार स्वता सरकारी खाती इलेक्ट्रीक व्हेकल घेतना दिसनासल्यो। पण आतां एक अशें सर्क्युलर येयलां गव्हर्मेंटाचे ऑफिस मेमोरंडम तेंच्यांनी मॉडिफाय केला। तितून सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी वेगळे वेगळे ऑफिसाच्या कामा खातीर ज्यो गाडयो नव्यो घेवपाच्या ते इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवच्यो म्हणून तेंच्यांनी ऑफिस मेमोरंडमान सांगलां। तितून कंडिशन अशें आसा की चीफ सेक्रेटरी, चेअरपर्सन ऑफ गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमस बॉडी हे जर घेतले जाल्यार तांकां 30 लाखां पर्यंतची गाडी घेवपाक मेळटा। मागीर सेक्रेटरी टू गव्हर्मेंट, वायस चेअरपर्सन ऑफ गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमस बॉडी हांकां 25 लाखां पर्यंतची इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवपाक मेळटा। मागीर ताजे उपरांत हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमस बॉडी हांकां 20 लाखां पर्यंतची इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवपाक मेळटा। तितून वेगवेगळे रूल आहा, कशे प्रपोजल घालप, ओल्ड गाडयो आसा त्यो कश्यो स्क्रॅपाक काडून तेजें सर्टिफिकेशन घेवन
नव्यो ज्यो गाडयो घेवपा तेजे कशें लोवर प्रायसान जी बरी मेळटा ती कशी घेवपाचे रुल्स तेंच्यांनी दिल्ले आहा तेजे उपरांत मागीर ऑफिस युजा खातीर ज्यो व्हेहिकल आसता तांकां 15 लाख पर्यंतचे कॅपिंग घाला 15 लाख पर्यंतच्यो इलेक्ट्रीक व्हेहिकल घेवपा म्हटल्यार 2 व्हिलर घेता तिका 2 लाख पर्यंतचे कॅपिंग घाला. हो जो ऑफिस मेमोरंडम आहा तो एम्ब्युलन्स वा फायर टेंडर्स फायर सर्विसेसाच्यो गाडयो वा अदर हेवी युटिलिटी व्हेहिकल्स सरकाराचे आहा तांकां हे लागू पडचे ना. तांकां नॉर्मल डिझल गाडयो वापरपाक मेळटल्यो. फक्त ऑफिसरांच्यो आनी अदर युटिलिटीच्यो तेंच्यो ऑफिस युजाच्यो गाडयो आहा तेंच्या खातीर हे सर्क्युलर आहा. आमी चर्चा केल्या रेंट काराक आनीक परमिशनां दिवंक सोदिना म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सोमारा रेल्वेच्या एमडी वांगडा बसका घेवन रेंट कारीचो विशय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. परवानगी शिवाय खंयची सेवा खंय सुरू करूंक मेळची ना. रेल्वे रेंट कार सेवा सुरू करता म्हणून बोवाळ टॅक्सीवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. रिप्रेझेंटेशन दिला येऊन त्याच्यानी जो एक टेंडर काढला रेंट बायक स्पेस दिता म्हणून म्हणजे तो स्पेस दिता आणि बेजिकली इंटर स्टेट महाराष्ट्र कर्नाटका आणि येते हांची डिमांड आसा की तेंच्यांनी बायक जो आहा पयली म्हणजे रेंट बायक सिस्टम ही कोंकण रेल्वेची सुरू करचेली. कोंकण रेल्वेचो एमडी म्हणून मेळो येवपाचो मंडे ऑलरेडी डिस्कस केला की रेंट बायक आमकां आनीक प्रमोट करपाच्यो ना आसाच्योच गोंयांत चड आसा आनी ताकाच लागून तेणी वेगवेगळे एक्सिडंट इश्यूज वेगवेगळे आसा आमकां प्रमोट करपाचें तेणी आपूण मेळोन येयल्या उपरांत बाकीचे डिस्कस करूया म्हणटा. अजून त्यांचा टेंडर क्लोज जावना फक्त तेणी टेंडर काढलेलो. त्यांच्या म्हणण्यात जो आसा हो विड्रो जातलो तर तो आयल्या उपरांत हांव सांगता तुका फायनल इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इट इज वेरी कॉम्प्लिकेशन. त्यांच्या म्हणण्यात ते विदाउट लायसन हे करता म्हणून त्यांनी म्हटलाच असेल बट कशा पद्धतीने सिस्टम चालू जावची ना विदाउट लायसन आणि हेचे करून मेळटलें. पण टॅक्सीकारांक खंय तरी रिलीफ मेळटले. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बीजेपीचो 400 पार पोकेफार गोंयांत 2027 अबकी बार 30 पार विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो थोमनो. विर्यात खंय एसटी रिझर्वेशन म्हादय सारकिल्ले इश्यू संसदेत आवाज काडटलो. विजय म्हणटा बीजेपीचे लोकूय बीजेपी आड वावुरले. धर्माक वोट दाखोवपाची गरज ना. 2027 अलायन्सा वेंचणुकेक लढयतली. पालेकार उलयलो. कॅप्टन विर्यात उपकारी. जे म्हाका दिसता 27 अबकी बार 30 पार दिस इज द एजेंडा ऑफ द इंडिया अलायन्स. आणि जे the lesson the BJP should also learn was 400 par was basically पोकेफार. आम्ही त्या मोडीत आशिल्ले लोकांमध्ये घुसपोट घालून प्रयत्न जे झाले जी दादागिरी द वे आर अकाउंट्स वर फ्रोझन गव्हर्नमेंट मशिनरी वॉज युज्ड. बीजेपी पक्षान काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केले. आमच्याकडे आमदार आशिल्ले फक्त 3 आणि आमचे इंडिया आघाडीचे आमदार आशिल्ले 3 असे 6 आमदार घेऊन आम्ही ह्या ब्रुटल बीजेपी ज्यांनी करोडांनी पैशांचो धुंवर केलो ज्यांनी सगळी यंत्रणा यूज केली ज्यांनी लास्ट मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री धरून सावथाचे केपें मतदारसंघ आसतलो कुंकळे मतदारसंघ आसतलो आणि इतर थंयचे वाठारांतले मतदारसंघ ज्यांनी तांणी कॅम्प करून प्रयत्न केलो की काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हाका कसो हरप. हांव सगळ्यांक आभारी आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब आभारी आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवाक सगळ्या लोकांक जाता तशें वचोन आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले. देव बरें करूं म्हणटले पर्सनली वचोन. BJP has to accept that even their own people have voted against them. Why? Because was a model tani halla. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांचेच लोकांनी पासून तांचे अगेन्स्ट मत मारिल्लें आहा. हे ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. दे आर बॅड लुजर्स. ते रिलिजियस लिडरांक बोट दाखयतात. गोंयचे बीजेपीन सांगचें की अयोध्येक राम मंदिर जंय बांदिल्लें थंय जे ते हाल्ल्यात ते गोंयचे रिलिजियस लिडर थंय पाविल्ले सांगपाक कामी. हे उत्तर आहा तेंचे कडेन कोणा कडेन. आणि
जसे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन सांगला की 2027 इज अ टार्गेट. 30 हे कमीत कमी नंबर इज वॉट आय फील अँड आय लुक ॲट. म्हाका दिसता वी शूड बी एबल टू क्रॉस 30 if we stay united, and I have no doubts that we are going to be united. मान्सून गोंयांत पावलो, मात जाय तसो नेट 7 ते 8 जून मेरेन राज्यांत गडगड मारून व्हडलो पावस पडटलो म्हणून गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. कांय कडेन वराक 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारे मारपाचो अदमास. फाल्यां सावन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. दक्षिणात बीजेपीचे हारी पक्षाचो पोस्टमॉर्टम आणि चिंतन सुरू. कांय आमदार मंत्री मतदानाचेर सातीस वेतना. नव्या काँग्रेसीच्या आघाडीचेर मंत्री अलेक्साचें मौन. तो म्हणटा कौल मान्य. माविन म्हणटा एक समाज पुराय बीजेपी आड गेलो. वास्को दाजे म्हणटा ताचे भायले मतदार गोंयांत नाशिल्ल्यान लीड दिली ना. कुडचडे अपक्ष रेजिनाल्ड कौल मान्य. I can only say one thing, that we respect the mandate of the people, and as such I have no comments to make. I take this opportunity to congratulate our MP from North, Sri Shripad Naik. And whilst congratulating him, I would also like to congratulate Captain Virat. काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे पळोवपाक गेल्यार तेजे होम ग्राउंडारूच तो सेकंड टाइम हारलेलो आसा आनी व्हडल्या मार्जिनान हारलेलो आसा. सो आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड विथ द रिजल्ट and I am very happy with my कार्यकर्तास. तो रावता वॉर्ड बूथ नंबर 19 आसा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो रावता SMRC थिंगा 19 and 20 वयल्यान आमकां बरी लीड मेळ्ळली आसा ओवर काँग्रेस कॅन्डिडेट. म्हणजे बुथानूय जिखोना, ते वॉर्डानूय जिखोना आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय जिखोना. नुवे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सी 10,000 लीड, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 14,000 लीड, वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी 13,000 लीड आनी कुडतोरी 9,000 लीड. हे सगळी कंबाईन केल्यार 47,611 लीड जाता. एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी थिंगा चड लोक रावता आनी एकान एक वोट तांकां कॅरिंग युअर फ्लॉक टुगेदर म्हूण लोकांनी तांकां तशी शिकवणी दिवन सारखे डायरेक्ट सांगून वोटिंगा हाडलेले आसा. एक मत भायर वयचें ना अशें. वास्को कशें आसा, वास्को सगळ्या समाजाचे लोक आसा, यूपीचे लोक, कर्नाटकाचे लोक, सगळ्या तरेचे लोक आसा आनी हे सगळ्या लोकांचो हो वेडिंग सिजन आशिल्लो. सो आमचे 1000 वोट पयलीं म्हणटा ते थंय गेले. तातूंत भितर गरमेचे दीस आशिल्ले, बट दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. आमचे लोक भायर आशिल्ले तो आमकां खूब मार बसलो. आमकां दिसताली की एटलीस्ट 5,000 लीड आसपा जाय, ती 2,600 जाली, which we are also not very happy. I was very clear when I started the campaign where I would stand, so that I don't have to explain afterwards. I had already explained before why I was with the BJP, what I was, everything I explained, and I was very clear. Now what rest, and even I had told how many votes we would get. We have almost touched that target. Now the opposition is not the target, it is the people who vote. गोंयचे खाद्य संस्कृतीची वळख लोकांक जावची म्हूण काणकोणच्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो यत्न. तायखिळ्याची भाजी, पातोळ्यो, मस्काची भाजी आनी असले जिन्नस घेवन काणकोणकार ESGत. पर्यावरण दिसा निमतान गोंयच्या रानवटी भाजयो आनी पदार्थ प्रदर्शनाक खासा रिपोर्ट. आमी आज इनिशिएटीव घेवन गांवच्यो लोकल बायलो ज्यो आसात ट्रेडिशनल गांवांत करतात, जे वेगळे खाद्यपदार्थ करतात, ते हाडून लोकां मुखार दवरचे. ह्या खातीर आज वेगवेगळ्यो तरी भाजयो रानांतल्यो ज्यो आतां सिजनल भाजी आहात, तायखिळ म्हणात, पियूची म्हणात, शिरमुडली म्हण एक स्पेशल काणकोण जाता जी पावसाकच जाता सुरवातीक, ती भाजी, मस्काची, तायखिळो, अश्यो जायत्यो भाजयो. त्यो करपाची पद्दत वेगळी आसता. की कोणाक पणसाची भिकणांच घालपाक जाय, कोणाक तुरीचीच दाळ घालपाक जाय, अशी वेगवेगळी तांची खाद्य संस्कृती जी आमची आसा ती खंय तरी ह्या निमतान प्रमोट जावप, फुडें हाडप. हाका लागून हो एक प्रयत्न. बाजराची भाजी व्हडलीशी खायना आमी. जे पळय कितें पदार्थ खाता ते फक्त रानांतले चड खाता. ही ताळखिळो आमगे पावस पडलो की ना तेन्ना ताळखिळो जाता आनी शिरमंडोळी पावसाकूच मेळटा, मागीर मेळना ती. आमी केन्नाय तेल घालना, आमी उदक घालता आनीक ती शिजयता आनी ताका फोण्ण बी कांय मारिना. ताका सोय घालता आमी खोबरें
आनीक मिरसांग चिरून घालता, कांदे घालता आनीक बेश्टी उदकाचेर आमी शिजयता. पण म्हाका दिसता तेंच्यांनी जे सांगले की जस्ट उदक घालून ती शिजोवन खावप आनी त्याच भाजयेचो रूच घेवप. आमी जेन्ना भितर मसालो बी घालता तेन्ना त्या भाजयेचो रूच आमकां तेजी समजना. पण जेन्ना आमी ते भाजयेन फक्त उदक, सोय घालता आनी मिरसांग घालता जाल्यार त्या भाजयेचो एक्चुअल टेस्ट आमकां कळटा आनी तेजे जे आमकां प्रोडक्ट्स मेळटा म्हटल्यार आमकां न्यूट्रियन्स मेळपाक जाय ते मेळटा. पूण आमी कितें करता, स्वता घरा कडेन रोयता. तूं स्वता रोवप आनीक भायर बाजारांत साकून हाडप तेतूंत खूब डिफरंट आसता. आमकां आमी स्वता करून खावप म्हणल्यार आमकांय खूब उमेद दिसता. कित्याक आमी कश्ट करून केल्ले आसता. बाजाराचे हाडले म्हणटना अर्दी खाले अर्दी उडोवप जाता आनी हांवें तर स्वता केल्लें म्हणटना म्हाका कितें दिसता, हांवें इतले त्रास करून केल्लें म्हाजे कश्टाचें तें हांव भायर उडोवचें ना, हांव सगळें खातलें. मिरामार शांत मंदिर लागसारच्या फूट ओव्हरब्रिजाचे गोंय इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या प्रोफेसरांनी इन्स्पेक्शन केले. ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची पळोवणी करून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो म्हूण शारदा मंदिर स्कुलान पणजे महापालिकेक मागिल्ले. CCP GEC कडेन ते खातीर संपर्क केलो. इन्स्पेक्शन जालें. रिपोर्ट CCPक दितले म्हूण प्रोफेसर KG गुप्ता सांगता. मिरामारच्या ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची परिस्थिती प्रुडंटाच्या कॅमेरांतल्यान लोकां मुखार आयिल्ली. त्या उपरांत CCPन दखल घेवन हो फूट ओव्हरब्रिज लोकां खातीर बंद केल्लो. ताच्या स्टॅबिलिटी रिपोर्टा खातीर CCP GECक संपर्क केलो. ताच्या स्टॅबिलिटी रिपोर्टा खातीर CCPन GECक संपर्क केल्लो. इन्स्पेक्शन जालें. Reference to the letter made by CCP, today myself and Professor Purnanand Savekar, we visited the site and we have taken the stock of the situation and we know what are the structural deficiencies and things like that, how the structure is standing, what is to be done. We will evaluate and put up a report and after the report you can have it from the CCP. Yes, we feel that it requires attention. That much I can tell you at this stage. गोवा इंजिनियर कॉलेज हेंच्यांनी आयज हांगासर येवन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज प्रोफेसरान आमकां सांगलें की ह्या ब्रिजाचो रिपोर्ट हांव तो बेगिनाच्या बेगिना करतले आनी CCPक रिपोर्ट सबमीट करतले आनी त्यान मागीर CCP ह्या ब्रिजाचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती घेतली. तो पर्यंत आमकां त्या रिपोर्ट कितें येतलो तेजेर आमची नजर आसता. स्टुडंटा खातीर सायमन. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.